सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वखाणुया, नानोद आमचो ताका जोया, नारायण तूं खरो धरुया, जिवितांत तूं सरू धरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकू, तुज्या राज्यान व्हरून व्हांवू, नारायण तूं खरो धरुया, जिवितांत तूं सरू धरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकू, तुज्या राज्यान व्हरून व्हांवू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांक भयणी भावनो, ह्या सकाळच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक उनुनीत येवकार ह्या मिसा भेटीक. ह्या मिसांत रोज लिमा ह्या आमचे भयणी पासून आमी मागता सर्गीच्या बापान तिका आपले शांतीन घेवं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ दिल्या पासत मान्सुएतो आफोन्स, विंदत फेर्नांदीस, मारिया जासिंता रोड्रिगीस, शानिस पॉल आपलो वाडदीस समारंभ दिल्यांक किरीत देवाचो आशिर्वाद, कुडी आत्म्याची भलायकी आमी मागुया. आनी आमकां सगल्यांक देवाची किरीत कृपा, आमचें दिसा दिसपटें जिवीत सादेपणान देवान आमकां स्वर्गराज्याची जाणवाई उक्ती केल्या. ही जाणवायेची आमी फायदो घेवं आनी जाणवायेन वाडूंक आदार आनी कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. पिडींत आसलेल्यांक पासत मागुया, जाणट्यां पासत मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, काळा काळार तुजे पोरजेक चलोवंक तूं वीर भोक्त विचून काडटाय. मोइजेसाक इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर सरून तुवें विचून काडलोय. ताचे अशक्तायेचेर न्हय पूण तुजे बळाचेर पातयेवन आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत तूं दाखयता ती वाटेन आमी चलूंक आनी आमचो भावार्थ तीर सांबाळूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता
सासनांच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर ऐकूया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस जेत्रो आपल्या सासूचो इंड राखतालो. हो मिद्यानाचो यादनीक आसलो. एकदम ताणें आपल्या हिंडाक अरण्याच्या पोशिल्ल्या बागान व्हेलो आनी होरप ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका जिलकुटांतल्यान एका उज्याच्या आकट्यान रुपान ताका दिश्टी पडलो. जिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासोनासलें. मोइजेसान म्हटलें, हें कसलें दर्शन आनी तें जिलकूट कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलों. मोइजेसान तें पळोवंक लागीं सोदता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी जिलकुटा मोदें रावून म्हटलें, मोइजेस, मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हटलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयांच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवीत. त्या फुडें म्हटलें, हांव तुका बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइजेसान आपलें मुखामोल धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवन भियेतालो. आनी सर्वेस्परान सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांची बोब म्हजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारांक तांकां कशीं कोश्टायता तें हांवें पळयलां. तर हे इस्रायेलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव तुका फारावशी धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हटलें, फारावशी वचूंक आनी इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी हांव तुका धाडलां म्हूण वळखूंक हीं कुणां तुवें पोरजेक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं म्हणटच ह्या दोंगरांत तूं देवाक बोसतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे पुरी. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो. सगलीं म्हणोया, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो. ओतम्या म्हज्या गांव गांव. सर्वेस्पोराक दिन वासून ताचें पवीत नांव वयर काड. वयर काड काळजासून ओतम्या म्हज्या गांव गांव. सर्वेस्पोराक दी आर्गां, कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो. सोगले तुजे ओकमान मोगाचो देव भोगशिता. सोगल्या तुज्या वायटाक गुणाचें बोकोत दिता. जिवीत तुजें कोरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोणवालेचो. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो. नितीन सांगतात सगलीं ताची बोरतीं कोतुवां. गुलूम बोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायेला मुखार फांकोयलीं आपलीं नवलां. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय. बापा, स्वर्गार आनी पिथिवीच्या दुनिया, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन भासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बापाची ओळख दी तोच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. स्वर्गराज्याचे गूट जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरले आनी सुपुल्ल्यांक उक्ते केले म्हूण हांव तुका दिन भासतां. भाव भयणीनो, जेजूचें मागणें बापाक. फुडल्या वर्साक 2024 ह्या आमचे इगोर्जेक भावार्थाचें बी ताळगांवच्या गांवांत ओंपल्यार 480 वर्सां जाता. 480 वर्सांची भावार्थाची यात्रा ह्या गांवच्या लोकांची. आनी भाव भयणीनो, ताचो ताव घेवंक आमी 480 वर्सां फाटीं वचूंक जाय. ह्या गांवांत कसली परिस्थिती आसली, ह्या गांवचो त्या काळाचो लोक कोण आसलो, कशे भाशेन त्या काळाच्या लोकान भावार्थाक वेंग मारली आनी भावार्थ जियेली. 480 वर्सां फाटली आनी आयची परिस्थिती भाव भयणीनो, मळबा आनी दोत्तोरी इतलो फरक. पूण कितें वॉट इज मार्वलस, वॉट इज वंडरफूल, वॉट इज व्हेरी व्हेरी इन्स्पायरींग फॉर ऑल ऑफ अस is their faith and faith response. भावार्थाची पोरगोटणी जाली, तो भावार्थ तांणी आपणायलो आनी त्या भावार्थाक तांणी गोवाय दिली. आनी देखूनच आमी आमच्या पुर्वजांचो मोगान आनी मानान उगडास करता. 480 वर्सांची भावार्थाची दिवली आज आमच्या हातांत आसा. जे भाशेन धांवतात थंय एक रिले रेस म्हण आसा, 4x100, 4x400, 4x200, 4 जाण धांवतात. आनी ते धांवतात ते तांचे लागीं एक एक रंगीत बेटन म्हण आसा. एकलो धांवता तो दुसऱ्या लागीं दिवंक जाय. तो ताचे लागीं पावना तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. हे ताचे लागीं दिवंक जाय. तो मागीर फुडली धांवता. आनी अशें 4 जाण धांवन कोणाक पयलो येता ताका गोल्ड मॅडल मेळटा. रिले रेस म्हणटात. भाव भयणीनो, भावार्थाची रिले आमकां 480 वर्सांनी आमच्या हातांनी मुखार वयता. जे कितें आमी आमच्या पुर्वजां कडल्यान घेतलां आनी आपणायलां ताच्याहून अदीक ही भावार्थाची यात्रा आमी फुडें व्हरता आनी येता ते पिळगेक आमी दिता.
देखून काय बरें थोड्याच म्हयन्यांनी रोमा शारांत ही परिशदीक जमात जातली. एकचारान सहभागिरीपणान जेजूचें कार्य, जेजूचें मिसांव आमी फुडें वचपी. आनी ह्या परिशदेंतल्यान आमकां ताळगांवकारांक पवित्र सभेचो उलो 480 वर्सां हो भावार्थ तुमी जियेल्यान, हो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी पावयला. हे भावार्थाक आमी आमच्या गांवांत गोवाय दिल्या, फुडें वचूंक जाय. आनी देखून बाबा भयणीनो, प्रत्येक ताळगांवकाराक अभिमान भोगूंक जाय की ही इतली व्हडली वर्सांची आमची ह्या गांवची भावार्थाची यात्रा. कोणाक दिलो गाय हो भावार्थ? शाण्यांक आनी जाणाऱ्यांक ना. शाण्यांनी आनी जाणाऱ्यांनी तो आपणावंक ना, पूण साद्या आमच्या पुर्विल्यांनी तो आपणायलो. आनी ती जियेली हो भावार्थ. आयज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरया, हो आमचो जुबिली इयर, 480 वर्सांच्या भावार्थाची समारंभणी सगळ्यांची फुडें दिशा घेवन फाटल्यान जियेल्ली 400 इयर्स 480 इयर्स तांची स्फूर्ती, तांणी गोवाय दिल्ली, ते गोवायकेक आमी वेंग मारून आमी फुडें वचूंक जाय. तांचे कडल्यान आमी जायतें शिकचें आसा. इतले उकोंड परिस्थितींत तांणी भावार्थ सांबाळ्ळो आनी भावार्थाक गोवाय दिली. आज कितली सोंपेपणां बाबा, आज कितली उदरगत 480 वर्सांनी, कितलें बरेपण आमी आमच्या गांवांत अनुभवता. इतलो फरक आसा, तरी आसतना हे भावार्थाक गोवाय दिवपाचें आव्हान पवित्र सभा आमच्या फुड्यान दवरता. आयज खुशाल जावया. देवान सर्गींच्या राज्याचे गूट आमच्या पुर्वजांक उक्ते केले आनी तेणी सादेपणान ते मानून घेतले. आनीक जायते फावटी कांय समजूंकूय येनासलें, समजूंक येना तेन्ना पुऱ्यान तांणी भावार्थाक आपली मान बागयली. देव कोत्ता ती वाट, देव दाखयता ती वाट, हें तांचें धोरण जालें. असले भावार्थान आमी वाडूं आनी हो जुबली इयर आमचो, हो उत्सवीक वरोस आमचें सगल्यांनी आमी उर्बेन भावार्थान आनी भावार्थ आमचो थीर करपाच्या मनान हो समारंभ जावंक जाय. सगल्यांक हांगा आशिल्ल्यांक 480 वर्सां आदीं आमी युकेंत आसल्या, आज आमी उडून सगल्याक पावल्या. गाल्फाक पावल्या, तारवानी पावल्या, युके पावल्या. हे भावार्थाचें बी 480 वर्सां आदीं ताळगांव रोयलेलें ताचें व्हडलें झाड जालां. सगळे संवसाराक ताळगांवकार शिंपडल्यात. पॅरिसाक आसात, युकेक आसात, गाल्फाक आसात, तारवांचेर काम करतात, सगल्याक पावला. पूण हे भावार्थाची दिवली पेटलेली सांबाळूंक आमचे पुर्वज आमकां स्फूर्ती दितात. जाणारांक आनी शाण्यांक न्हय, साद्या मना काळजाच्या मनशांक स्वर्गराज्याचे गूट ओळखूंक मेळटात. असलें सादेपण घेवन हो आमचो उत्सवीक वरोस आमी समारंभूक ह्या मिसांत आदार मागुया. पेटोवनेक आमी गायन गावुया.
C19 जिने वाटे जिने खिन्ना पान 30 आणि 100 C19 page 36. Sukabula ostakate ezambe jinevate artababa etokuga ulyani soryamaga भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा हे वेदी बोंदणी एकठांय आसलेल्या तुज्या पुतांदुवांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी दिसान दीस पवित्रायेन वाडून आमच्या भावार्थाची पोंटी उदीक जोडली सांबाळून आमकां एक एकल्याक तुज्या आत्म्यान बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचे स्वायत्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुरो जिवन पोर करता तीर बरवशान ताचे मोहिमेवून तेण्याक आमी अत्रेकता देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पाकरस पवितून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो बुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणी कराचें रगत पातक्यांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात.
बाबार्थाचो गूड परगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतेले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची गाखूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समजतांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समस्यांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई संगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बाप्पा म्हूण उलो मारून म्हणुया. आमचे बाप्पा, सर्वेश्वरा सुरवाईतंतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस कायम कर. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुराकतांतली वाटाय. तुमी आयज जेजू क्रिस्ता तुमचे दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप पडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप पडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप पडटले. स्वर्गराज्याचे गूट नेणाऱ्यांक, साद्यांक, कालत्यांक उक्ते केलेलो जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. जेजुक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. होरे परबोथार आमी D11 पान 53, D11 पेज 53. 1, 2, 3.
ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू Arzuliaco sagati tace jevo somi Gesù somi Gesù somi Gesù. प्रार्थूया. स्वर्गीय बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या कुळी रक्ताच्या जेवणात आतांच आम्ही वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान दिसान दीस आमच्या भावार्थाची दिवली अदीक जोडटी सांबाळून तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडत वचो हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आयतारा दिसाक 23वेर आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचो हिम सिंगींग गितां गायनांची एक स्पर्धा एक कार्यावळ 9:15 भुरग्यांचे मीस सोंपले उपरांत ही कार्यावळ जातली आमच्या हॉलांत. आवय बापाय लागीं मागता वेळ काडून आमी एक कार्यावळीक वांटो घेवया, एक कार्यावळीचे आमी बागेली जावया. 30 तारखेर जुलायाचे 30 तारखेर आयतारा दिसाक शेपाय शमांक भेटयलेलो दीस 9:15 मीस आसतलें शेपाय शमाय बसत आमची इगोर्जीन आनी ते उपरांत हॉलांत कार्यावळ मागता शेपाय शमाय लागीं आपआपलीं नांवां दिवंक आनी जितलीं आमी नांवां दिता तितली सगळी तयारी बरी जाता. उपकार मागता शेपाय शमायनी नांवां दिवंक भुरग्यांनी आपल्या ग्रँड पेरंट्सांचें नांव पेपराचेर त्या कागदांचेर घालूंक ते प्रमाणे आमी फावो ती तयारी करूंक पावतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मिसाचे शेवटाक आमी गायन गावया. स्वादीक तुझें नांव मारये. T53 पान 225 T53 पेज 225.